कितें कितें आसतलें त्या मनशान सांगा. गोंयकारा खातीर गोंयकारा खातीर एक म्हळ्यार सेंटर फॉर पब्लीक पॉलिसी गोंयांत आज मेरेन तशें कोणेच खंयच्याच पॉलिटिकल पक्षान जे कोण सोशल लायफान आसा आनी सिरियसली एक सेंटर फॉर पब्लीक पॉलिसी करपाक फुडें सरूंक नाशिल्ली. हाजो अर्थ असो न्ही की ना तुमी कारितास आहा गोवा फावंडेशन आपले भशेन करता, पूण एज लेजिस्लेटर्स कित्याक इव्हेंच्युअली कायदे आमी करता आनी कायदे जर आमी करतले जाल्यार आमकां कायद्यान कितें बसता आनी कितें बसना हें फक्त ब्युरोक्रेटांनी सांगप न्ही, पूण गोंयकारवादी थिंक टँक्सांनी सांगचें हे हेतून आमकां दिसता की आमी थोडे प्रायवेट मेंबर बिल्स इवन पिपल्स मॅनिफेस्टो म्हणटा तो whether the people's manifesto fits within the constitutional has to be tested. You cannot just be going and saying apun ye kortalo te kortalo without it being practical or without it being legally plausible. Legally, if it is not workable or it is not realistic, then it will just remain a slogan. आज जर खूप जाणांनी सांगिल्लें आहा खूप वर्सां पयलीं नॉन गोवन स्क्वीड गोवा म्हणून वास्को मुंबय कितें जालें तेजें मुवमेंट जातात पूण मुवमेंट कॅनॉट बी अरब स्प्रींग मुवमेंट दे हॅव टू बी एंड एस्पेशली बिकॉज वी थ्री आर लेजिस्लेटर्स वी ओ इट टू द पीपल ऑफ गोवा टू कम विथ समथिंग विच इज वेरी टेंजिबल लीगली स्ट्रॉंग एंड मोरली ऑन द साइड ऑफ द इंडिजिनस पीपल प्रायोरिटायझींग द इंट्रस्ट ऑफ द सॉयल. आतां हें कशें करप हें सगळें आमकांच आन्सरां आसा अशें ना. फॉर एग्जाम्पल आज एग्रीकल्चर जर पडंग जमीन 10,000 हेक्टर जी पडंग जमीन आहा 13,000 हेक्टर पडंग जमीन आहा ही जर तूं कल्टिवेशनाक हाडटलो जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हांव म्हणीत आशिल्लो आज मेरेन हांव वतकर सरकारान एक मिटींग सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट करपाक दिवंक ना. तो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट कसो जावचो तो आज हांव सरकारान ना म्हणून म्हज्यान सांगूंक जायना अशें न्ही. आमी गोंयचे जनतेक घेवन हो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हो आमी तुमचे फुडें दितात तुमी हो पास करता कित्याक प्रायवेट मेंबर बील म्हणून हाडल्यार तो पास जावचो ना. आयचे गोंयचे देशाच्या इतिहासान एकूच नेरून एक प्रायवेट मेंबर बील ओपोजिशनाचे पास केलें अदरवायज ते जायना फक्त एश्युरन्साचेर मरता ते. पूण वी वील कम आउट विथ दीस लेजिस्लेशन. फाल्यां म्युन्सिपालिटी येवपाची आहा म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन येतलें तेन्ना डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशनाचेर सदांच गोळ जाता. तुमच्याच पेपरार दाखयल्लें आहा की एकूच वर्ड कितलेदां रिपीट जाता सदांच पॉलिटिकल पॅकिंगा खातीर हो जाता. सो ताका एक बील येवपाक खुबूच कोण तो खलपान लॉ कमिशनान आसतना बील एक मूव केल्लें. दॅट बील कॅन सॉल्व द इश्यू बट दॅट बील डजंट सी द लायट ऑफ द डे. वाय? बिकॉज इट इज नॉट बॅक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स हू आर विलिंग टू पुट देअर रेप्युटेशन ऑन लायन टू पुश अ गोंयकारवादी बील. टायम आतां असो आयिल्लो आहा की कायद्यात इनबिल्ट गोंयकारांक प्रोटेक्शन मिळूंक जाय. सन ऑफ द सॉयल म्हणटा ताका लिगली इनबिल्ट प्रोटेक्शन आसूं जाय. हें करतलो जाल्यार हाजेर विचार जावंक जाय हाजेर खूब ट्रेनिंगूय जावंक जाय आनी आमकांय बी समजूंक जाय आमी कितें उलयतात तें. हें करपा खातीर एक थिंक टँक तयार करपाक आमी फुडें सरल्या. थिंक टँक वील बी फायनान्स्ड बाय वी फॉर फादरलँड which is a charitable institution. Who is going to head the think tank? I don't know as of now. But we want people good people from every field. Need not be in line with our ideology. They can even be against us, no problem. We are even willing to talk to people who are close to the BJP, but who have got some grey matter here. आज परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की जे मनशाक तकली आहा तो मनीस BJP सरकाराक नाका. तकली आशिल्ले मनीसूच नाका म्हणून ताका एक डनिंग क्रुगर इफेक्ट म्हणून हांव सदांच सांगता. सायकोलॉजिकल फिनॉमिना where you get that insecurity of an inferiority complex and you tend to become more arrogant by virtue of your numbers, not by virtue of your knowledge. The sentiment of the people is that all those who are opposed to the anti-people government of Pramod Sawant should come together. This is the public sentiment which I can see especially during the CFA election. Because the strange behavior of the government to met out specific step botherly treatment. Condition right now. I do not know how the Congress works.
many people say that it is in lockdown. So, Vijay, we cannot work in lockdown. We have to be unlocked to work. Vijay, before the next assembly election, either of the national parties, give a proposal for a pre-poll alliance. What is your stand? What No, is your my party stand? my general statement is that a regionalistic party should not be allergic to the mainstream. See, we are at the cusp of South India and Maharashtra. South India स्वतः करताना करता आणि आमचे कडच्यान महाराष्ट्र सुरुवात जाता. सो आम्ही सारखे कॉन्फ्लुएन्सान साऊथ इंडियन आम्ही पळयतात की रिजनल पॉलिटिक्स खूप पावरफुल आहा, एंटी हिंदी पॉलिटिक्स खूप पावरफुल आहा. महाराष्ट्रात आम्ही पळयतात की बीजेपीकूय खोडला, काँग्रेसीकूय खोडला, शुगर लॉबी आहा, कोऑपरेटिव्ह पॉलिटिक्स आहा. सो अशें हातून मेन स्ट्रिमाक कांय आमी टचूच करचे ना. ह्या हाचो म्हाका दिसता रिजनलिस्टीक पार्टीज ऑल्सो कॅनॉट बी एलर्जीक टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स. सो मेन स्ट्रीम गरजेचें पडटा, especially because maximum revenue from the state is taken as mining revenue goes to the center. कितले पैसे आमचे कडच्यान भरतात ते आनी कितले पैसे आमकां पडटे. GSTचे पैसे कितले स्लो आयले आनी आयले तेन्ना व्हडले कितें शॉर्ट लागिल्ले भशेन जीव उलयतात. हे कंप्लीट फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आहा आनी ताजे खातीर सेंट्रल national parties having high command in Delhi, for which we are against the high command culture, but yet you have to do business with somebody. We can't say that we will be untouchable or impervious.